चरसणारा भेटैता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन विविध तुझमातावून विविधतेने घेऊन मावार्तान एकवटल्या काळजानी एक जाऊन मनाने आराधून सौम्या तुका वंदिता सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन जीविताकान सेवून आत्मिक पोषण सोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेन जीव आमकां सोपून दिवून पावन जावच्या काशेंतला सर्वेस पोरा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सवे असो. मोगाच्यानो आयतरेच्या या पवित्र दिसा एक कुटाम जावन देवा करसूंक आनी ताची बेसवां मागोवंक या आल्तऱ्या बोवारी आमी सांगाता मेळ्ळ्या. साद्या काळाच्या 33व्या आयताराची देवस्तुती आमी आज संभ्रमता. देवान दिल्ली देणी बऱ्याक वापरून देवाक महिमा दिवया म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. संवसारार जायती प्रगती जाल्या आमच्या कुटुंबां समृद्धीन भरल्यान पूण हें सगळें देवान दिल्लें म्हूण वळखून घेवच्याक आमी सलवता. देखून आमची तालेंतां देवान दिलेलीं म्हूण वळखून घेवन गरजेवंत संगी ती वांटून घेवन देवाक महिमा दिवया. हाका गरज आसची कृपा ह्या येवकरिस्तान मागून घेवया. मोगाच्या बाबां भयणीनो, आज देवाचे उतर आमकां समेस्तांक आपोवणी दिता. देवान आमकां बेसांव दिला, आमकां ताच्याच पवित्रपणाचो आनी देण्यांचो वांटो दिला. देखून आमी ताचे संगता वावर करूंक जाय. बऱ्या स्पिरितान आमी ताच्या राजांत वावुरतना जायतें बरेंपण आमच्या मुखांत देव करूंक शकता. देखून आज प्रत्येक जावन देवाच्या हातांत एक हातेर कशें आमी आमकां दिवया आनी आमकां दिल्लें देणी ताच्या राजा खातीर आमी गळशया. हें बलिदान नितळ काळजान पेटोवच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख धरन हें बलिदान पेटोवंक आमकां आमी आयज थिंग करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच ओंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार थेव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेतार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वखणटा सोमिया जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तो बापाच्या तुझ्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परामच्या देवा तू सगळ्या तेण्यांचो रचणार आणि धनी तुजे तसल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळ्ळो सो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन मुन्याच्या पुस्तकात सुगुणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयां प्रास मोलादीक तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरला आनी ताका कांयच उणें पडना आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करच्याक न्हय हाय हित ती बकड्या लाव आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी वस्तूर विणटा ती चरकाक आपलो हात लायता आनी आपल्या बोटांनी रास करता ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडता आनी गरजेवंतांक ती पावता आकर्शपण खपटी सोबाय व्यर्थ पूण जी स्त्री सरेस्पराक भियेता तिका वांकडणी फावो तिच्या हाताच्या फळांत तिका वांटो दिया
आनी तिच्यो कन्यो शहराच्या दरवट्याकडे तिका वाकणू. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. सर्वेस पोराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताजे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताचे कश्टाचे तुका खांक मेळटले. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुजी मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वाचतली. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत असल्यांक असले बाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालू. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचे सुबांपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. सर्वेस पोराक पियेता ती सुभागी. सा पावलून तेसलोनिकागारांक बरयल्या पयल्या पात्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हणून हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या स्वरा बरी येतालो म्हणून तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हणून लोक म्हणटनास गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकसणे तांचे वयर विभाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सामटवन घालिसो ना. तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीचीय न्हय काळोखाचीय न्हय. देखून हेरा बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चातूर रावया. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही मुझे थंय कोटाण रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय कोटोन रावतालो म्हणटा सोमी. मुझे समे रावता तो यतेश फोल दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सभे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. ल्हान संगतींनी तूं पातळेचो म्हूण तुवें दाखयलें. ये आनी तुज्या धनयाच्या संतोशान तूं वांटेली जा. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गींचें राज अशें म्हणयेत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवांक वेतना
आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताच्या सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालंतां, दुसऱ्याक 2 तालंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तालंतां घेतिल्ल्या नौकरान ती वयवटाक घाली आनी चड 5 तालंतां जोडलीं. तशेंच 2 तालंतां घेतिल्ल्यान आनीकी 2 तालंतां जोडलीं. पूण 1 तालंत मेळ्ळो. नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड खोंडून आपल्या धन्याचो दुडू ताणें पूर्ण दवरल्यो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतस तांचे लागचें लॅग घेवंक लागलो. तवळ 5 घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी चडीत 5 तालंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी पातिणेच्या चाकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातिणेचो म्हूण दाखयलें, देखून व्हड संगती जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धन्याच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, 2 तालंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 2 तालंतां जोडल्यांत. ताच्या धन्यान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी पातिणेच्या चाकरा. चिल्लो संगतींनी तूं पातिणेचो म्हूण दाखयलें, देखून हो संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धन्याच्या संतोशांत वांटेली जा. शेकी 1 तालंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूं नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसलूंक नातले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालंत धरणी पंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां, तुजें तुका पावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकऱ्या, धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसलूंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसलोय मूं. तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूंक नाय? हांव फाटीं येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटा न्हय वे. काणगेया देखून ताचेर लागचें 1 तालंत आनी 10 तालंतां आसल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक भरोवन ओमतोसर चडीत दितले. पूण जाचे लागीं ना, ताचे लागीं आसा तें इल्लें काण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. तें जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणें. देवाचें उतर हें. वांकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, विल्मा रुडॉल्फो ह्या नावाडीक ऑलिंपीक एथलीट, तिचें नांव आमी आयकलां आसतलें. ल्हान आसतना सदांच 12 वर्सां पर्यंत तिका चलोवंक जायनासलें. पोलियो जावन पांयाक एक पांय बारीक दूख आसली, देखून चलोवंक बारीक कश्ट जाताली. तिच्या दाखतेरांनी तिका सांगलें तिणें चलचें नाका, खंय उठून चलता आसतना पडल्यार मार जायत. देखून जाता तितलें चलोवंक अवकाश तिका नातुरलो. पूण ती कितें करता, घरा कोणी नातल्या वेळार भयणीक आपोवन हात धरून सांगचें आनी स्वकास चलचें. चलोवन वेताली ती. पूण तिच्या काळजांत एक उमेद, हांवें चलचें, सगळें बरीच चलचें. आनी अशें ती प्रयत्न करता. दुखता तिका जायना जाल्यार ती प्रयत्न करता. बरें करून साधन कर जाल्या उपरांत तिका एक दीस बरें करून चलोवंक जाता.
हेरां बरी चलोवंक जाता. कित्याक तिचें ते कॉन्फिडन्स, हार्डवर्क. ताचे उपरांत ती चिंता सक्कडी धांवतात, हांवें कित्याक धांवूंक नजो, म्हजो पांय अस्कतवय, पूण प्रयत्न करया म्हणून ती धांवूंक सुरू करता. धांवून धांवून इतलें फास्ट धांवूंक तिका जाता की 1956 इस्वेंत मेलबॉर्न, ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबॉर्नांत जाल्ल्या ऑलिंपिक्सांत तिका ब्रॉन्झ मेडल मेळटा, कंचना पदका. आनी 4 वर्सां उपरांत रोमांत थंयसर एथलेट ह्या ऑलिंपीक गेम्स जातात. त्या एकाच ऑलिंपिक्सांत 3 बंगराळी पदकां जोडली. अमेरिकाची पहिली स्त्री ती जाली एकाच ऑलिंपिक्सांत. ते दळपर्यंत खंयच्याय स्त्रीक 3 बंगराळी पदकां मेळिल्ली ना. ती पहिली स्त्री जाली. कित्याक तिका तिचे लागीं आसलें तेणें ते उजवाडा काडूंक हर प्रयत्न तिणें केले. सगळ्यांनी तिका डिस्करेज केलें, जायना, तिका चलोवंकूच जायना, धांवचें खंय आनी अशें तिका. पूण तिका कॉन्फिडन्स आसलें, हांवें म्हाका चलोवंक जाता, धांवूंक जाता म्हणलें. तिणें प्रयत्न कर दाखयले आनी अशें नावाड दिगती जाली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी जाणां मस्त जाणां आतलीं पळय, कितलें बरें करून आमच्यानी बरें करून काम करतात, बरयतात, एग्जामांत रँक काडटात आनी हें कितलीं बरीं कामां करतात. सक्कडी कुडीचे विश्वे सारकें आसून आमकां आमच्यो दुखी मुगदल्यो म्हणनात. आज थंय दुखता, आज हांगा दूख, आज तकलेन दूख, आज पोटान दूख. आमी एंत पुरपुरचे, पूण ती दुखी आसली कश्ट काडून मुखार येतात. पूण आमकां वर्साच्या 12 म्हयने आमच्यो दुखी मुगदनात. आमी सारके हातपाय आसात, सारके चिंतूंक अवकाश आसा. कितले जाणांक चिंतूंक अवकाश ना. पूण आमी आमचे समस्या मुडे वोण काडून आमी कुरवण बसता. पूण असलें करूंक नजो. तशें केल्यार देवाक अकमान. आमकां इतलें सोबीत कर, द बेस्ट म्हणटात आमकां रसचें. ते एक देवाचे भोव अद्भुत विचित्र मांडावळीन आमी जल्मत हांव. आनी आमकां रचचें तें सगळें विधान पळयल्यार आमकां देवान द बेस्ट जावन रचलां. आमचे बरी आनी कोणीय ना ह्या संवसारांत. युनीक म्हणटात. युनीक म्हळ्यार आमचो जागो भरती करूं ह्या संवसारांत दुसरें कोणीय ना. आमीच भरती करीचें. आमकां दिल्लें काम तें करूंक दुसरें कोणीय ना, आमीच करीचें. कित्याक तें विशेश एक देणें देवान आमकां हर एकल्यांक दिलां. देखून आमी आमकांच कंपेर करचें न्ही. आमी हर एकलें डिफरंट म्हणलें आमी वळखच जाय. आमकां हर एकल्यांक आमी युजलेस म्हणल्यार कोणीय ना. युज्ड लेस आसत. आमी म्हळ्यार युज्ड लेस म्हळ्यार आमी आमकां खंयचेय प्रयत्न करिना. युजलेस कोणी नात. युजलेस कोणी नात. आमकां काले सांगल्यार आमी कितें करता, म्हाका जायना. वाड्यान गुरकार जाताय, जायना. मागीर ग्रामपंचायत इलेक्शनां जाताय, जायना. मागीर हांगा इल्लेशें काम आसा, जबाबदारी काण घेताय, ना. पिरगजेन कांय जबाबदारी ना, जायना. काल विचारल्यार जायना. आमकां इतलें भायर जावन गेलां, जायना म्हणलें. जाता म्हणलें तें आडीचें जाल्यार आनी कितले कश्टात. जाता म्हणलें उतर, म्हाका जायना म्हणल्यार लायफांत कांय जायना. उडास तोरया कांय जायना. जाता म्हणलें उतर तें मोती थावन आयल्यार आमचे बॉडी सेल्स एक्टिवेट जातात. जाता जायना कित्याक ऑटोमॅटीक ते मायंड काम करूंक सुरू करता. जायना म्हणल्याचें मायंड न्हिदोन आसता. जाता खंयचेंय काम करूं जाता म्हणल्याचें मायंड एलर्ट जाता. बॉडी प्रिपेर जाता ताका. देखून म्हाका वर्साच्या 12 म्हयने दुखी म्हणून बसून आसल्यांक दूख मुगदली म्हणना. देखून मोगाचे भाव भयणो, देवाक आमी अकमान करचें न्ही. आमकां बेस्ट जावन रचलां. वी हॅव टू मेक यूज ऑफ इट. द बेस्ट आमचे तावन भायर हाडीचें. आमी बेस्ट आमच्या समाजीक आमी दिरवें दिवचें, सेवा करीचें. देखून हाच्या पयल्या वाचपांत पळय एका चतुर स्त्रिये विशयांत उल्लेख केला. चतुर स्त्री कशें आपलें घर सांबाळटा. ती न्हिदोन पडल्या सगळें घर पळय. आमच्या जायत्या घरांनी स्त्री न्हिदोन पडल्या सगळें घरांनी न्हिदोन आसता. देखून ती सांगणीता पळय, एका घरांत स्त्री शिकपी जाल्यार सगळें कुटुंब शिकपी जाता. स्त्री हुशार जाल्यार सकडी हुशार जातात.
स्त्री जाणती जाल्यार सगळी बुदवून जातात. हां, असल्या जाणते बुदवून तूं स्त्रिये विशयांत उल्लेख केला. ती कशें आपलें घराणें सांबाळटा, कितली चतूर आसून, कितली जागृत आसून, आनी सांगाताच ती हेरांक कुमोग करता. ती दिरवें हेरांक तिच्या आतांच्या फळान तिका वांटो दिया. ती स्त्री कितें करता? हेरांक कुमोग करता, हेरांक आदार दिता, दुबळ्यांक आपलो हात उगाडता आनी गरजे वतान ती पावता. तसल्या स्त्री विशयांत उल्लेख केला. आनी देणी तालेंताचे वपार जेजून आमकां आमचे मुखार दवरल्याच्या दुसऱ्या वाचपांत ती आमी काळोखाची न्हय, आमी उजवाडाची देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. जर हांव म्हज्या समाजीक मुखेलपण दिना जाल्यार आनी कोणें दिवचें? एक क्रिस्तांव जावन जेजूचो फाटलावदार जावन हांव हेरांक बरी देख दिना जाल्यार आनी कोणें दिवचें? जेजूचे फाटलावदार म्हळ्यारच इज एनॉयंटेड वन, लिडर, हेरांक देखीचो तो सगळ्यांक मुखार. हे चिंताप आमचे लागीं आसूंक जाय. देखून देवाचें उतर म्हणटा आमी न्हीद काडूंक नजो, बगर जागृत आनी चातूर रावच जाय. आमी चातूर आसच जाय. देखून जेजून आमकां सांगलां सोरपा बरीं चातूर जाया, पारव्या बरीं बळे जाया. तालेंतां 1 तालेंत, 2 तालेंतां, 5 तालेंतां दिल्यांत. 1 तालेंत म्हळ्यार कितले पयशे? सादारण अंदाज आतांच्या नियमा प्रमाणे, आतांच्या परिस्थिती प्रमाणे लेख घालचे जाल्यार 1 तालेंत म्हळ्यार सादारण 15 लाख रुपये जातात. खुशालगी ह्या मनशान पूर्ण दवरल्यात पळय. 15 लाख रुपये पेटेन दवरल्यात. हां, कोणी वगे रावत गी. मोगाच्या भाव भयणो, देवान आमकां दिताना उणें करून दिवना. आमची एबिलिटी पळोवन थोड्यांक चड दिलां, चड जबाबदारी दिल्या, पूण आमकां हर एकल्यांक कितांनी दिताना दारबस्त दिलां. आमकां देखून जबाबदारी आसा देवा मुखार ताच्या राजा खातीर आमी वावरूंक. आमची देणी तालेंतां ती आमची न्हय, ती दिल्ली. हांगा पळय ह्या धन्यान त्या साकरांक दिल्ली. ती आमकां हर एक आमचे देणे तालेंत, आमचे बेसांवां, आमची भलायकी, आमचें जिवीत दिल्लें. तें कित्याक? आमचे खातीर आनी देवाच्या राजा खातीर. देवाच्या राजा खातीर. देखून एक धनात्मक चिंता आसत जाय. म्हाका जायना, म्हाका जायना. थोड्यां पळय, थोड्यांनी खालें करचें, म्हाका न्हीद जावन करूंक नाका, देखून निभा सांगची. खालें म्हणटात नाचो गळणांतलो आंगण वांगडे म्हणटा खंय. एकलो पोर म्हणटा एकल्यान बरी कृशी केल्या, बरी कृशी केल्या. ताचे लागीं वचून बरी कृशी करची कशें म्हणून समजोवचें सोड न्हू. वो पयस रावन आत जोड म्हणटा हांगा माती बरी आसा म्हूण दिसता. पाप ती माती तो खंयची की बरी माती हाडून घालून कश्टांनी रांदय केल्या ताणें. वो हात बांदून म्हणटा, वो व्हडलो विज्ञानी हात बांदून म्हणटा माती बरी आसा गे म्हूण दिसता. माती बरी आसा न्ही, ताची घाम पडला तातूंत. तें करूंक हाका नाका. देखून एस्केप. हाची माती बरी आहा, म्हज्या गाद्यांतली, म्हज्या थोटांतली, म्हज्या इतलांतली बरी ना, देखून जायना. हांव करिना म्हणून तो म्हणना. पळय हें आमचें म्हळ्यार म्हाका जायनातल्यार हांव हेरांक दुरसोवचें, पुरपुरचें. हांगा पळय तो सोमाना, तो धनी सोमाना. ताणें 1 तालेंत दवरला. तो कलो मनीस गो ते, खटोर मनीस तो, सोमाना तो. देखून बेस्ट ताचें ताकाच तसोवन दी, म्हाका नाका. पळया. देखून मोगाच्या भाव भयणो, आमी पुरपूर नजो. बघा धनात्मक चिंता. हांवें कितें करियत? ओके, तो सोमाना, ती सोमाना, हांव समाज हेरांक बरी देख दिताने, हांव बरो करताने, हांव बरें करताने, हेरांक घाल्या दुरसोवचें. देखून आमकां कितें देवान आपोवणें दिलां तें आमी जारी करीचें. जे कितें आमकां देणी तालेंत दिलांत, म्हज्या देणी तालेंतांक तो जबाबदार न्ही. म्हजी आवय बापूय, म्हजी भाव भयणी जबाबदार न्ही, हांवूच जबाबदार. देव म्हजे लागचे लेखान घेता. देखून ह्या लितुर्जीक वर्साच्या अकरेक येता आसतना नवें येवच्या आयतार आमी क्रिस्तांवाचें फेस्त करता. आतां निमाण्या संगती विशयान जेजू उलयता आनी निमाणें आमच्या जिविताची झडती करूंक आपोवणें दिता. आमी सगळें लितुर्जी वर्स संपयल्या उपरांत एक झडती, एक मौल्या मापान हांवें कितलीं तालेंतां जोडल्यात. देवान म्हाका इतलें बेसांव दिलां, इतलें क्रिस्ती सक्रामेंत आमकां मेळसे केल्यात, इतलो आदार देवान दिला. आमचे खातीर कितें करूंक जाय सगळी ताणें केलां. हांवें कालें केलां. आतां हांव पुरपूर न्हू बसलां गी,
हेरांक क्रिटिसायज करनंत बसलांगी ह्या हेरांक चड दिला म्हाका उणें दिला म्हणून कुरवण बसलांगी या उरल्यांचे सकड दूराचा बेट्टा नुण्णा घे मुझे मात्र बुरगोळ म्हणून वगीत बसलांगी ना अरे एकल्याने आमी वावर करूंक आसा आमची देणी तालेंतां देव म्हाका हें काले म्हणटात पळय हांव म्हाका देव सोमेजतां हांव म्हाका देव सोमेजतां त्या स्पिरितान म्हाका मात्र मुझे मात्र हांव मात्र ना आमी देवाच्या राजांत आमी आमचे खातीर सांगाता आतां खात दिवन आमी वावर करूंक ह्या खातीर आमी युनीक म्हळ्यार एकामेका आमची गरज आसा एकामेका आमी वांडसो स्पिरीट आमी हेरांकी सांगाता मुखार हाडचें देव म्हळ्यार व्हडलो मनीस कोण ह्या संवसारी कोणाक आमी सड्ड मर्याद दिचे हेरांक मुखार हाडटल्याक हेरांक व्हड करतलो व्हडलो कोणी ह्या संवसारी व्हडले आस्तबदीक आसा व्हडले पयशे आसात व्हडले स्थानमान आसा व्हडलो अधिकार आसा खंयचेय उपकार ना खंयचेय फायदो ना हेरांक व्हड करता तो मात्र व्हडलो देखून आमकां हर एकल्यांक एकामेकाची गरज आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता एकामेकाक सहकार दिवया एकामेकाक उत्तेजन दिवया बरें उलोवया मुखार हाडया आनी आमी सांगाता आमी वाडोवंक जेजूचें राज बांदून हाडूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागया आमेन उबे रावया आमचो भावार्थ आमी प्रगट करया सतमंतान देवाक सर पदवीदार बापा सर्गांनी प्रितमेच्या रचनराक आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्रत्मे वरी गर्भे संभवलो ओंकार मरे तावन जल्मलो पोंच पिलाता काल तांणी कर सुसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसरी करूंक येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कुरीचे जेवण पावन सस्नाचे जिवीत आमेन आमची मागणी त्रिएक देवा समोर आतां आमी उबारया आनी दैवीक आधार आमच्या जिवितांत देवाची देणी भरपूर रितीन गळसूंक ती जाणवाय आनी शनेपण मागया पदवेदरा बापा तुझें राज ह्या संवसारी बांदून हाडूंक वावुरच्या पाप साहेबाक सर्व बेस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक भवार्थाचे खरे साक्षी जावन जियोंक आदार दे म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या संवसारी राजमुखेल्यांचेर बेसांव घाल सर्व लोकांक एक बरें आडाळतें दिवंक आनी लोकांच्या गरजांक पावोवंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक क्रिस्तांव कुटुंबाच्या सांद्यांनी भवार्थाचें देणें फळादीकपणी जियोंक आनी तें देणें हेरां थंय वांटून घेवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक वायट सवयांक वळख जावन आपल्या कुटुंबांतावन आनी आपल्या भवार्थांतावन पयस जाल्ल्या युवजणांनी तांकां लाभल्लें भवार्थाचें देणें सोदून काडूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार आसलेल्या आमी समेस्तांनी आमचो देव सर्व देण्यांचो दातार म्हूण वळखून आमकां मेळिल्ल्या भवार्थाच्या देण्यान तिरासाण जोडोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या वैयक्तीक गरजां पसत मागया सर्गींच्या बोधायळ बापा ह्या सुवातेंत हांव निरंतरी तुजें दैवीक उतार आनी सक्रामेंता मुखांतर आमचें पालन पोशण आत्मीक खाण पिवण तूं आमकां दिताय ह्या खातीर तुका अर्घां दिता आसतना ह्या सुवातेर वावुरच्या सर्वांक हांगासर आसल्या याजकांक तुज्या विशेश आदारान आनी सक्तेन बर आमा सुमेस्तांक विविध इरादे आनी ते संग घेवन तुज्या पांयां तळ आयिल्ल्या आमा सुमेस्तांक ह्या घडये तुजो आदार दी बळ भलायकेन शांती समाधानेन संतोशान आमी पाटी वचूंक आमकां फावो जावं तेच परी आमी समेस्तांनी हांगासर पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर देवाच्या राजा खातीर भेटयिल्ली मागणी ती फळां बरी जावं दीत आमी समेस्तांनी आतां कात दिवन वावरूंक आमकां प्रेरण मेळूं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन
तुवें दिल्ल्या देण्यानी सौम्या हर्षिता क्रिस्ता रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष बोरीत काळजांनी कानी कानिता उल्हास बोरीत गीतांनी ओपण ती दिता दे सोमिया मोगान तुमगे आमी दिवची काणीक तुमगे आशीर्वाद गंधयेन तुमगे तिचे सवे आमकां तुमगे ये सोमिया मोगान तुमगे आमी दिवची काणीक तुमगे आशीर्वाद गंधयेन तुमगे तिचे सवे आमकां तुमगे मोगळ बापा सर्गींच्या तोत्वेदाराया सर्वेस्पोरा रचणारा सृष्टी करणारा अरे जीवी हर्षिता तुका नावाडटा तुझे मोकार सरपडटा तुका वाकणटा ई सोमिया मोगान तुमगे आमी दिवची काणीक तुमगे आशीर्वाद गंधयेन तुमगे तिचे सवे आमकां तुमगे म्हज्या भावां भयणींनो तुमचें बलिदान सुरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्के पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव मुखाळ बापा तुका आमी बेडयता त्या देण्या वरवीं तुजे खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुव्या आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासोव्या वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कणवळें तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय तुज्या पुताक आमचो सडवंदार करून धाडलोय जे जेजो सवें तुका मानतले तें सामचें सवें तुका मानवो पाताक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतींत जियेवंक आयलोय तुवें ताका पाठयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी वगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायतां Povit, 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 povit दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा
सगी तुकाच सगी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाच जय 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 ओम सर्गी तुकाच ओम सर्गी तुकाच ओम सर्गी तुकाच बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर, तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंख्वेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परीक्षा वांजतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासून ते वारोवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणाचेवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिवीत असो गुंडो आनी सडवणेची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमचे गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुन्हा जॉन पणस बरवस्तू धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तची दाय कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचेर विस्तार आशिर्वादा घाल, ताका तुज्या वर्त्या मोगान वागय. चड आनी चड मोपा तुज्या आजारपणांत वरी तांच्या जिवनांत भोव अपुरबाची समृद्धी पावोंक आनी बऱ्या भलायकेन सदांच तांकां सांबाळ. ओंकार मरे देवाचे माये सांगती भगेन देव तुताणें तुका मनवाल्यांचा सगळ्या भक्तां बरोबर असीस फ्रांसीस पाद्र पियो आंतोनी क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी माय मोगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे. त्याच जेजू वरवे, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवे धार पापा सरवंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सरबंदराची आज्ञा मनान धरून जे कसलो दीस पडतो ग्रास जावंक पुरो बरी भलायकी समाधान संतोष समृद्धी आनी योजना जारी करूंक गरज आसा तो आदार हे सगळें देव आमकां दिवंक खुशी व्हरता. देखून संतोशान अब्बा बापा म्हणल्यार स्पिरितान ताका उलो मारता आसतना आमचें जिवीत आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत
ताच्या रक्षणेक समर्पण करया आनी आमचें स्वातंत्र्य आमी ताच्या हातीन दिवन आमकां तुज्या खुशे प्रमाणे चलय म्हूण आब्बा बापा आमच्या सर्गी बापा लागीं आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बागणें आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरबुशानांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या फावड तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देण एकपणान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभा आसूं. माया मुगस कुर्तू जावन एकामेका क्रिस्ताची शांती पसारया. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही सावन देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुडण रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. आमेन. तूं धन्या पोस्तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तूं सस्तेक जिविताच्या काळान आमकां रात तूं धन्या पोस्तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान. संसारांतलीं सोबीत फुलां कशीं फुलतात हांसून तीं तुज्या वोर्तान सदां खेळटात. मोनजाती मनशां प्रास सडूच न्हय जाल्यारी तांकां तूं सदां पोसताय. रात तूं धन्या पोस्तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका. पोस्तूं सस्तीक जिविताच्या काळान आमकां रात तूं धन्या पोस्तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान. पुर्जीक तुज्या इजिप्तांतली प्रितीन सोडयली
परकी लोकांक आमकां तुजें रगत वारयले अरण्यांत ती मोग मारतना तुका आयकले अमृत सारके जेवण तुजें तांकां मेसवाले राग तूं सोम्या ओस तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान जो देव लोकांक उण्या मासलेन तुवें वाडले आज तूं आमकां तुजें स्मास रगत दिता आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा निराश्रीत भुरग्यांक तुज्या सोन घाली नाका राग तूं धन्या पोस तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोसले सस्तेक जिविताच्या खाणान आमकां राग तूं धन्या पोस तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान प्रार्थोव्या प्रितीवंत बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतलां हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोशना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हणून कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर्व पदवेदार्थे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्तचे शांतींत तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्या वेता तुका अर्घ दिता तुजें नांव गाता माया मोगा हांव जियेता सोम्या वेता तुका अर्घ दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता स्वर तुजो फांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेळटा काडून वेता सोम्या वेता तुका अर्घ दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता दिलाय सबार देणी तुवें म्हाका भेटून दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या वेता तुका अर्घ दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता शिकय म्हाका क्रिस्ता पासत वावरूं शुपार्ता तुजी हांवें प्रसार सोम्या वेता तुका अर्घ दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता सोम्या वेता तुका अर्घ दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता
पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी भगवान कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.